आम आदमी पार्टी, गोवा स्वराज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, काँग्रेस पार्टी, वेलकम टू द कॉमेडी पार्टी. आता तुम्ही म्हणटले इतली कित्या लांबोवपा जाय आशिल्ली काय म्हूण, ही पार्टी ती पार्टी. अरे गेल्ल्या आयताराक आमचो पयलो एपिसोड आशिल्लो तेन्ना सगळ्याक बोवाळ. साईदत्त कामत खंयची तरी नवी पार्टी जॉईन जाता हे ते करून, आनी तातूंत भितर पार्टीचे पयलें अक्षर टी. घे सगळ्याले फोन. सगळ्या पयलीं विजय म्हणटा, कितें रे कोणा पार्टी जॉईन जाता रे, आमचे बरोबर यो मरे, चल या मरे फुडें. दुसरे वटच्यान दिगंबर बाबालो फोन, तूं स्वताची वाट लावन घेतलो लक्षांत दवर. दीपक धवळेकरान फोन करून तो आपल्याली पार्टेकूच यो म्हणटा. या रे तूं नवी सगळा बिवी सगळा सगळी फकाट रे, शिव म्हणटा खर रे. इतल्यान कोण तरी घरा कडेन येवन मोठ्यान इंग्लिशेन उलयता पळयल्यार प्रतिमा. You know Saidat, only Aam Aadmi Party is the real party. Rest all parties are फालतू. Come to our party. म्हाका आनी कितें म्हणून कांय समजना. मागीर म्हगेली नवी पार्टी द कॉमेडी पार्टी म्हणून कळटकीर सगळ्यांची तोंडां पळया कशी जाली ती. आज न्ही इश्टानो तुमचे खातीर खूब कितें हाडलां. भिवपाची गरज ना, फक्त हांसपाची गरज आसा. तर सगळ्या पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जिंदाबाद जिंदाबाद. सरकार तुमच्या दारी, जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मरेगा. कोण रागार कोण बेजार. सरकार तुमच्या दारी जातकीर आता सरकार तुमच्या घरी, पण सीएम फक्त त्यांच्याच घरी जे सरकाराक गाळी मारी. गिरीश चोडणकरालो एका फाटल्यान एक बॉम्ब स्फोट, काँग्रेसीन फेस्ताक घालो खाज्याचो मान. द कॉमेडी पार्टी लॉन्चीस कौन जितेगा तांदळापोती, दिवपाक नात कोटी म्हूण दिवपाची थारायल्या तांदळापोती. आनीक लग्नाच्या कार्डार आता जेवणाचो मेनू कंपल्सरी म्हणटा पीएम नरेंद्र मोदी इन विकली बात. सरकार तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी. आणि इलेक्शन जातकीर कितें, इलेक्शन जातकीर तुम्ही सरकाराच्या मागील दारी. पात्रांव म्हगे चेड्यान 12वी काडल्या, जॉब दित न्ही. आवय आवय 10 लाख दिवपाचे एक जॉबाक, आनी घे मागीर बडबड चालू आख्खो गांवभर. जाण मुगो आमगे मंत्री गो इतली घेता जॉब दिवपाक, लोकांले पयशे खाता जाण मुगो. आतां तुमी म्हाका सांगात, जर मंत्री लोकांले पयशे खावचो ना जाल्यार आनी कोण खातलो. अरे मंत्र्याले कामूच तें पयशे खावपाचें, आनी आमचें काम तांकां जाता तितली खावोवपाचें. आमी संवय केली न्ही तांकां खावपाची न्ही. म्हणल्यार तुमीच सांगात, मंत्री जर खायना जाल्यार आनी कोण खातलो. इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हणटकीर आपलेच पयशे कशे समजून खातात ते सगळे. आनी ताणें पयशे खाले, ताणें इतली खाले तितली खाले करून बोवाळ कोण मारता. अरे बोवाळ तेच मारता जांकां खावपा मेळना. आमकां दिसता तांकां खऱ्यांनी देशाची काळजी आसा काय म्हूण तो बोवाळ मारता काय म्हूण. पूण एकूच सांगता, जो खाएगा वो ही जिएगा, आनी जो नहीं खाएगा वो मरेगा. जिंदाबाद जिंदाबाद. चल या फुडें. जिंदाबाद जिंदाबाद. सरकार तुमच्या दारी बरें आसा. आता द कॉमेडी पार्टीन एक नवें काडला, सरकार तुमच्या घरी. पूण कोणा घरी, फक्त त्यांच्याच घरी जे सरकाराक गाळी मारी. आनी सीएम पर्सनली इंटरव्यू घेता. हरशी आमी सीएमाले इंटरव्यू घेतात, पूण आता सीएम स्वता लोकांलो इंटरव्यू घेता. वा. जिंदाबाद जिंदाबाद. नमस्कार. आयज आमी उलयतले त्या भरशा कडेन जे सदांच सरकाराक गाळयो घालत आसता. आमी जे लोक सरकाराक गाळयो मारता पळय रे, ते सोदून काडपा खातीर एक इन्क्वायरी कमिटी बसयलेली. आनी आयज आमचे मदीं आसात सावड्डेच्यान बाप्पा शिवराक. हय तूं बाप्पा शिवराक, होय तोंड सांबाळून उलय. तूं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता. हांव मनान खूब बरो, पूण तोंडाची गॅरंटी दिवपाक शकना. पयलीं सांगता, रावचो काय वचचो. राव रे, प्रश्न विचारपा तरी ती सारको, भिवपाची गरज ना. विचार विचार प्रश्न विचार. तूं सरकाराक गाळयो कित्या मारत आसता. कोणे कितें चोरला तुगेले. कोणे कांय चोरलें ना बाबा. हांव हरशीं पयलीं बसून शिव. आमगे सावड्ड्या हांवें शिवा सोडून केन्ना आनी कोणा मत म्हणटा तें मारलें ना. पूण आमगे सावड्डी शिव जावन बीजेपी गेलो म्हणटकीर तकली पेड्ड्यार जावपा ना आतां.
पेड्ड्यार खंयची तुगे तकली जाल्यार आवटी. अरे ह्या तकलेर कितें घातला ती AAPची टोपी सोडली घालतालो ती. 5 साल केजरीवाल 5 साल केजरीवाल करत भोंवतालो खंय बरं तूं. कपले न्हेलेली पयर. तें कितें जालें, हांव घरांनी भोंवतालो प्रचाराक. एक चान्स केजरीवालाक, एक चान्स केजरीवालाक म्हूण सांगत. आतां प्रत्येक कडेन केजरीवाल केजरीवाल म्हणप बरें जायना न्ही. म्हणटकीर एक घरांक एक चली एकटें दारा भायर उबें आशिल्लें. ताका वचून सांगलें, बायगो एकू चान्स दी मुगो. ताणें काडून कान सुलार मारलें. इतल्यान आवय आयली. मागीर तिका सांगलें, तें दिन जाल्यार दिनाका, तूं तरी एक चान्स दिवन पळय मगे. म्हणल्यार तिणें काडलें दुसरे पोल्यार मारलें. कित्याक म्हूण कोण जाणा आतां कट्टर मोदी सपोर्टर दिसता. तेन्नाच्यान हांव पॉलिटिक्सा म्हणटा तो ना. आतां फक्त कोणागे सरकार येता ताका गाळयो मारत रावपाचें. सारकें सारकें. पूण बाप्पा आमची पार्टी विथ डिफरन्स म्हूण वळखली गेल्ली वयता. पार्टी विथ डिफरन्स म्हणल्यार त्या पार्टेंतले आमदार ह्या पार्टी हाडप आनी आपल्याले कार्यकर्त्याले कुल्यार खोट मारप. पूण तुगेल्या बायले तुका खोट घालून घरा भायर कित्याक मारलो. तुगेरोय बी त्या घरांतल्यान येवन ह्या घराकून राज्य बी करपाक सोदतालो काय कितें रे. कितें सांगचें. पयर खूब दिसांनी बायल म्हणपा लागली आपूण 2 वरां घरा भायर वचून येता, तुका कितें जाय काय म्हूण. हांवें म्हणलें म्हाका तेंच जाय. तूं गेल्ली 2 वरां भायर म्हणल्यार म्हाका काडून भायर मारलो. आजकालच्या बायलांक कितें म्हणपा आसा रोगडो दिता महाप्रसाद. पूण लोक सांगतात तुगेली बायल तर सामकी बरी म्हणून. तुका हे शाण्या करून तुज्या कडेन वागता खंय मरे ती. सारकें. लोकां मुखार ये शाण्या आनी कोण मारना तेन्ना ये सुण्या. मागीर तशें जाल्यार तुका भिवपाची गरज आसा 100%. जिंदाबाद जिंदाबाद. जेन्नाच्यान रिव्होल्युशनरी गोवन्सान गोवा सूरज पार्टीच्या टिकेटीचेर कंटेस्ट करतले म्हूण अनावन्स करून इलेक्शनाची तयारी सामकी नेटान चालू केल्या, तेन्नाच्यान खंय ना जाल्यार खंय उजो लागत आसा. पळयात. जिंदाबाद जिंदाबाद. सगळे कडेन उजो लागता तो पळयल्यार म्हाका अशें दिसता पेट्रोल वतून फस्कलावन आनी उजो लावपाची गरज ना. 10 जाण रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे कार्यकर्त्याक आपोवन उजो उजो केल्यार उजो ऑटोमॅटीक लागतलो. जिंदाबाद जिंदाबाद. गोंयांक हरशीं 2 जाण बाबू डेप्युटी CM आसात, पूण व्हडलो बाबू सामको इतलो घासता. धाकले बाबूक मातसो खंय तरी आपूण कोनशाक उरता काय दिसता. हॅलो मोदीजी, हे गोवा बॅग कितें चल्ला. म्हाका कोण कॅर करना म्हाका. इतलो प्रमाणीकपणान हांव वागता. फक्त शो बस गोवन करता बाबू रिस्पेक्ट मेळटा, ताका कडेन टेन्शन मेळटा. कित्याक म्हूण खबर ना. मेरे प्यारे बाबूजी, आप तो अच्छे बाबू हैं, शांत बाबू हैं, लेकिन जो भी हैं, आपके इस चुनाव के बाद अच्छे दिन पक्के हैं. वयस कितें सांगता. CM करता काय कितें म्हाका. CM करता. थँक्यू मोदीजी, थँक्यू. बरें जालें ना. चल. जिंदाबाद जिंदाबाद. फाटल्या दिसांनी गिरीश चोडणकरान 2 व्हडले बॉम्ब फोडले. बॉम्ब फोडले म्हणल्यार ते लसूण बॉम्ब, टायम बॉम्ब तसली न्ही, आनी कसली बॉम्ब. पूण ह्या बॉम्बाचो आवाज मात गोंयभर जालो. पूण हातूंतलो एक बॉम्ब म्हणटा तो सोपटे बॉम्ब. 44 लाख टॅक्स घेता म्हणून ऑडियो व्हायरल. 44 लाख. CM आयलो मागीर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. पळय 44 लाखाचो टॅक्स घेतला काय घेवना हो इश्यू ना. हांव पयल्यात पयलीं सांगता. इश्यू हो आसा की 44 लाखूचशे ऑड फिगर कित्याक, 45 लाख कित्याक न्हू हाचेर पयलीं इन्क्वायरी गेल्ली वयतली. कारण 44 हो फक्त आयकुपाक बरो दिसता, पूण आमदार टॅक्स केन्नाच ऑड फिगरांनी घेयना. रावंड फिगरांनीच ते घेतले गेल्ले वयता.
म्हणून 44 लाख जर म्हटला जाल्यार तो ऑडियो फेक, पूण 45 लाख किंवा 50 जर म्हटलेले आसा न्हू रे जाल्यार तो ऑडियो खरो आसपाक शकतालो, हे तुमकां कळले गेल्ले वयता. जिंदाबाद जिंदाबाद. The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs. Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. गोयातले सगळ्यात विश्वासपात्र दिसाळे भांगरभूंय, सत्य आणि ताज्यो खबरो, वास्तव विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, झगझगीत आयतार पुरवणी हांणी भरिल्लो भांगरभूंय. वेगान लोकप्रिय जायत आशिल्ले आमच्या गोंयचे दिसाळे भांगरभूंय मेळपा खातीर तुमच्या लागींच्या एजंटा कडेन संपर्क करात. उत्तर गोंय सागर 9922691500. दक्षिण गोंय मंगेश 9922582700. जिंदाबाद जिंदाबाद. कॉमेडी पार्टी जिंदाबाद. हे दिसांनी गिरीश बाब एका फाटल्यान एक बॉम्ब फोडत आसा, पूण हातूंतले तथ्य आणि सत्य मात गिरीश बाबाक कडल्यानूच जाणून घेवया. जिंदाबाद जिंदाबाद. 17 आमदार निवडून आयिल्ले, तातूंतले फक्त 3 उरले. हरशीं 3 सुद्दां म्हणप चुकीचें, कारण हो एपिसोड रिलीज जाता म्हणल्यार ते एकाले 2 आसपाक शकतात. आमचे बरोबर आसात गिरीश बाब चोडणकर. वेलकम सर. गिरीश बाब, तुमी पयर ओल्ड गोवा फेस्ताक खाज्याचो मान घाल्लो म्हूण आयकलां गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन, आनी आतां खंय फातर्प्या बोडजिनी जात्रेकय बी तुमी खंय खाज्या मान घालतले. म्हणजे हे खाज्या मान घालपाचें प्लॅनिंग करपाचें तुमगेले तकलेक केन्नाच्यान आयलें? जेन्ना आमचे 10 आमदार डिफेक्ट जाले. सारकें, बेस्ट केलें. आनीक CM फेस्ताक गेल्ले कडेन तुमच्या मांडार आयलो खंय, कितें म्हणपाक लागलो? कदाचित हे फक्त कदाचित केन्नाच म्हणचो ना, कदाचित मुखार कितें म्हणलें? केले गेले वयतले. तेंच म्हणटा, CM बेस्ट कदाचित केन्नाय म्हणपाना. अशें केल्लें गेल्लें वयतलें, तशें केल्लें गेल्लें वयतलें, अशें कितें तरी आसपा जाय मातशें मागीर. गिरीश बाब, तुमी फेस्ताक खाज्या मान घालता तें पळोवन लोक कितें करताले? सगळे हांसताले. फेस्ताक दो भरपूर पडिल्लो न्ही, थंडी बी जाली ना मू? हो दो आनी म्हज्या नाका भितर वचत. आजकाल दो सुद्दां पोटां भितर गेल्यार कोरोना जावपाक शकता. धड न्ही आमगे गोंया हें. अजीब हाय ये गोवा के लोक. सारकें. बाय द वे, रवी नायक BJP गेलो. कितें सांगता आतां रवी नायक BJP वचून? प्रमोदा कडेन हें ना, प्रमोदा कडेन तें ना. रवी नायक काँग्रेसी आसतना आसा आसा हें आसा तें आसा करतालो. आतां BJP वतकीर हें ना तें ना करपाक लागलो. म्हाजे परस तुकाय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. गिरीश बाब, राहुल गांधी खंय ह्या इलेक्शनाक सांकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर प्रचार करपाचो म्हणटकीर प्रमोद जिखपा शकता. जिखपा शकता न्ही, जिखलो. राहुल गांधी खंय खंय काँग्रेसी प्रचार करतलो पळय, ती BJP धोळी धापून आयली. बेश्टें सांगता, मनार घेवपाचें ना. सोनिया गांधी येतली नाल्यार मागीर फाल्यां घरा कडेन आमगेले अशें करून दोळे मोठे करून तापोवपा म्हाका. जिंदाबाद जिंदाबाद. अमिताभ बच्चनालें कौन बनेगा करोडपती तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, पूण द कॉमेडी पार्टी तुमचे मुखार घेवन येता कौन जितेगा तांदळापोती. जिंदाबाद जिंदाबाद. ट्याव 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 ट्याव. नमस्कार, येवकार, वेलकम टू कौन जितेगा तांदळापोती. आमी बाबा गरीब, आमी दिवपाक शकना कोटी, म्हूण आमी दितले तांदळापोती. आनी आमचे बरोबर आसात आयचे पार्टिसिपंट श्री विजय सरदेसाय. अरे बेगीन स्टार्ट कर मरे, कितें जाल्लें रे नाका आशिल्लें. लेट्स प्ले. विजय बाब, पयलो प्रश्न तुमच्या मोबायलाचेर पळय हो. कोरोना लोकांल्या घरांनी वता, लग्नांनी वता, बशींनी गोंयभर भोंवता, पूण इलेक्शना रॅलींनी इतली गर्दी आसून बसून कित्याक वचना? ऑप्शन ए, कोरोना मोदीक भिता.
ऑप्शन बी कोरोना प्रमोद सावंता भिता, ऑप्शन सी कोरोना इलेक्शन कमिशनरा भिता, ऑप्शन डी देवा खबर. सी दिस क्वेश्चन इज रॉंग एक्चुअली. अरे कोरोना इलेक्शनार रॅलीनी कसो वतलो? ताका अजून 18 वर्सां खंय जाल्यार 2 वर्सां जाता ते हा मरे ताका. विजय बाब हे उत्तर दिवपा मेळना. उत्तर खबर ना जाल्यार लायफ लायन घेवपाक शकतात, एक तर फोन अ फ्रेंड ना जाल्यार एक्सपर्ट एडवायस. राव हांव सांगता मरे, कोरोना सगळ्याक वता पूण इलेक्शना रॅलीनी कित्याक वचना? आन्सर इज देवा खबर. ऑप्शन डी देवा खबर को लॉक किया जाए. सही जवाब. उजो लागलो. अरे उजो लागलो ना, तो रिव्होल्युशनरी गोवनचा तो सपोर्टर बसला थंय ऑडियन्सा भितर, तो उजो करता. हय कितें उजो करता रे? चल देव सकल या फुडें सांग मरे ताका. न्ही हांव सामको भिलो. कित्याक जाणा, खऱ्यांनी उजो लागील जाल्यार ना फुडें ना फाटल्यान डायरेक्ट चंद्रार मागीर. अरे तू टाइम वेस्ट करनाका, तू फुडलो प्रश्न विचार रे बाबा. कोण जितेगा तांदळा पोतयेंतलो फुडलो प्रश्न असो. आयदनां घासून जातकीर बायलेन घोवाक च्या दिली. ह्या वाक्यांक भितर आयदनां कोणें घासली? ऑप्शन ए बायलेन, ऑप्शन बी घोवान, ऑप्शन सी दोगांयनी, ऑप्शन डी देवा खबर. हे आनी कन्फ्यूज मरे नाका आशिल्लें. आयदनां घासल्या तांगेर आनी टेन्शन म्हाका हांगाचे. कसलें गोंयकारपण रे. हे पळय, तुमी जाय जाल्यार लायफ लायन घेवपाक शकतात. सारकें उत्तर तुमकां दितलें तांदळापोती, चुकीचें उत्तर करतलें पाव तो 6. फोन अ फ्रेंड. फोन अ फ्रेंडाक आसा ते पळय, आज तुमचे 3 फ्रेंड कोणाक फोन लायतले? हातूंतलो एक आहा तो आमकां फोना घालून गेल्लो आहा. दुसरो पयलींच्यान ओपोजिशन पार्टी. सुदिना लाय मरे, सुदिना लाय. हेलो. हांव हांगा कोण जितेगा तांदळापोती खेळटा पळय, एक प्रश्नाचें उत्तर. प्रश्न सांग. आयदनां घासून जातकीर बायलेन घोवाक च्या दिली. ह्या वाक्यांक भितर आयदनां कोणें घासली? त्या माध्यमांतल्यान जागेर ही आयदनां घासल्यात तांगेर वचूनच विचारचें पडटलें अशें म्हाका तरी दिसता. तुमकां कांय खबर ना. हे कितें नाका जाल्लें? वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अलायन्स विथ मेनी टायम इन फ्युचर. हे अलायन्स मागीर आन्सर कितें सांग आतां. सारकें उत्तर दिल्यार मेळटली तांदळापोती, रॉंग आन्सर दिल्यार कांय ना. हॅलो विरोध. हे अरे राव रे. विजय बाब तुमची तांदळापोती. अरे कोणा जाय रे ती तांदळापोती? विनोद चल्लो पळय ताका मेळटा दिसता कोणी कितें रे. A few minutes later. हांवें तेका फक्त ह्या वटेसून त्या वटेन वयता सांगपाक फोन केल्लो. म्हणजे पर्वरेसून पणजे पूल क्रॉस करून. ताका दिसलें हांव हे वटेसून ते वटेन म्हणजे गोवा फॉरवर्डासून BJPन वयता म्हणून. आतां तो तांदळापोती जिकोक ना जाल्यार म्हाजी चूक आहा. बेस्टोरा गावला तो मागीर. जिंदाबाद जिंदाबाद. मित्रो, इट्स टाइम फॉर वीकली बात देशवासियों. जिंदाबाद जिंदाबाद. मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत बहुत नमस्कार. गोवा में एक तरफ से शादी का माहौल है तो दूसरी तरफ से इलेक्शन का सीजन चल रहा है. पिछले 70 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से शादी के कार्ड के ऊपर किसों का और पूरे परिवार का नाम लिखा जाता है. लेकिन ये नाम जान के हम क्या करेंगे भाई? मेरे ज्यादा से ज्यादा देशवासी शादियों में तो केवल और केवल खाना खाने जाते हैं. इसलिए शादी के कार्ड के ऊपर खाने का मेनू लिखना, यानी शादी के जेवण में क्या क्या होगा, ये कार्ड पर लिखना जरूरी है, ताकि शादी में जाएं या ना जाएं, ये फैसला मेरा देशवासी शादी का कार्ड देखते ही तय कर सके. और इसलिए आज के बाद
जो भी शादी करेगा उसके शादी के कार्ड के ऊपर खाने का मेनू लिखना जरूरी होगा, और जो भी ऐसा नहीं करेगा उसकी शादी तुरंत रद्द की जाएगी। मित्रों, बाद में यह मत कहना कि मोदी जी ने चेतावनी नहीं दी थी। यह मेरी सरकार है और हम अलग से सोचते हैं, और यही सोच हमारे देश के युवाओं को एक नई प्रेरणा देगी। मेरा लक्ष्य है देश का विकास। हमने हर जगह शौचालय बनवाए हैं, लेकिन सिर्फ शौचालय बनवा के हम क्या करेंगे? अच्छा खाना भी खाना जरूरी है, क्योंकि खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तर इश्टानो, हो आशिल्लो आयचो एपिसोड। कोरोना खातीर भुरग्याल्या शिक्षणाचेर खूब वायट परिणाम जाला। ऑनलायन ऑफलायन करून भुरगीं घुस्पल्यात आनी भुरग्याले पालकूय घुस्पल्यात। पूण एकूच लक्षांत दवरात, शिक्षण सामकें गरजेचें, आनी आपूण जर बरो जातलो जाल्यार आपणें शिकप आनिकूय खूब गरजेचें। फाल्यां जाय त्या वेळार तुमकां वाचोवपाक आनी कोण येवचो ना। खूब शिकात, व्हड जायात, मेळचे फुडल्या आठवड्याक ह्याच दिसाक ह्याच वेळार। जय हिंद, जय भारत।